आता आणि सदा तुझ्या पायात आला रामतोलो तुझे वाटे नाव चोलतोलो तुझी सांगी हाव गायतोलो हाव पाटी सोडसोना तुझ्या पायात आला रामतोलो तुझे वाटे नाव चोलतोलो तुझी सांगी हाव गायतोलो हाव पाटी सोडसोना. मोगेच्या भाव भयणीनो पाटी आमी सरचे नाव केदांस देवाच्या मोगात हांव देवाकार गादिव्या देवाचो उपकार बावडी आमी सचे बलिदान पवित्र इंद्राच्या नावे माया मोगान एक कुटुंब जावन आमी आरंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तदय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजो पेलो कोणाक हांवें गरजेक पावोंक जाय म्हणल्यार सवाल आमी जायते वटेन विचारूंक पुरो. आमच्या वैयक्तीक जिवनान पळयलें जाल्यार म्हाका कोण बरो जाता हांव कोणा मेस वता ताका मात आमी बरें करूंक वेता आनी तो म्हजो पेलो म्हूण चिंता. पूण जेजूच्या नदरेंत आमी पळोवंक गेले जाल्यार कोण तो कश्टता कोण तो आपल्या जिवनान वळवळटा कोणाक जायती गरज आसा तो जावन आसा म्हजो पेलो. तो कोण म्हजो लागशिलो गी म्हजो पयशिलो गी म्हण म्हाका पळोवंक ना. ताच्या गरजांक हांव पावलो जाल्यार तो जावन आसा बरो समारियागार. आनी बरे समारियागार जावचे आमकां जायते अवकाश आसात मोगाचे न्हू. आमी पळय चिंतचें खंयचो अवकाश मेळटा की म्हण मेळिल्ले अवकाश आमी घेवचे आनी त्या प्रमाणे तो समारियागार आपल्या वर्त्या जिवितांत बरो पेलो जालो आनी त्या प्रमाणे ताणें देवाचे उपदेश वर्त्या तरान पाळले. आमकांय देवाचे उपदेश पाळूंक आज म्हयशे वर्त्या तरान आपोवणें दिता आनी हे उपदेश आमी पाळटा आसतना देवाचो वर्तो मोग करूंक. देवाचो मोग म्हळ्यार कितें म्हणलें सोमी आमकां दाखोवन दिता ताच्या जिवनादरी कुर्सा तो मेलो आमच्या मोगा पासत. आमी एकामेका खातीर आमकांच म्हण हेरांच्या गरजांक हेरांच्या कश्टांक पायतना आमी सोम्या बरी जावंक शकता आनी एक क्रिस्त जावच्याक येवकरीसाच्या बलिदानांत आमी भागीदार जावन आसा. तर सोम्या लागीं आमी मागया दी आमकां ती कृपा दी आमकां ती ससाय दी आमकां तें बळ आनी धैर्य सदांच हेरांच्या गरजांक पावच्याक. आमचें तें असलें उणेपण वळखून घेवया. मिसाच्या बलिदानान वर्त्या रितीर पात्र घेवंक आमी आयतीं जावन आमची पातकां वळखून सांगता म्हणया. हांव पातके सर पदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसरून सांगता मनांचे दोन तोंडांत उसरून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगे सदांच अंकार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पर देवा लागीं विनंतिकात म्हण प्रार्थना मागता. सर पद्दता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो. आमेन. Somiaka klutko Somiaka klutko Kristaka klutko Kristaka klutko Somiaka klutko Somiaka
क्लूदको Somiaka klutko Somiaka क्लूदको Moima deva baba Moima deva baba Moima tuka sasnaच्या sasna Moima tuka sasnaच्या sasna Hallelujah amen Hallelujah amen Hallelujah amen Moima deva Moima taच्या puta Moima deva Moima taच्या puta Moima tuka sasnaच्या sasna Moima tuka sasnaच्या sasna Hallelujah amen Hallelujah amen Hallelujah amen Moima deva Moima povitratmya Moima deva Moima povitratmya Moima tuka sasnaच्या sasna Moima tuka sasnaच्या sasna Hallelujah amen Hallelujah amen Hallelujah amen प्रार्थया सर आमच्या गरजो देवाच्या हातांत आमी दिवया जायत्यो गरजो आमकां आसोंक बरो हे सगळे गरजो संपूर्ण करच्याक देवाचो मोग आमी करच्याक आज हांगा आजार आसा देव आमच्या खातीर ह्या संवसारांत मनीस जालो सर्वेस्परा आमच्या मोगळा बापांक तुवें दिल्ल्या वर्तें दिरवें आमकां जावन आसा तुजो वर्त मोग तो खरो मोग आमी अनुभव करून तुज्या वर्त्या जिवितान वांटिल्ले जावचे बागे मिसादोरी आमकां तुवें पावो केलाय चड आनी चड मापान तूं जाण एकामेकाचो मोग करून आमकां निर्मी आमी मागता आमच्या सुम्या देवता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुम्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवार चलयता ससनाच्या ससना Amen. दुसरी सुमूर्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप मोइसेसान पुर्जेक म्हळें सर्वेस्परा तुज्या देवाचो ताळो आयक आनी हे सुमूर्तीच्या पुस्तकाचेर बरयल्ल्यो आसात त्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळ आनी सगळ्या तुज्या काळजान आनी आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी तूं परतून ये कित्याक आज हांव तुका दितां ती सुमूर्त तुजे सुक्ते परस व्हड न्हय आनी तुज्यान ती पाळूंक जाता ती स्वर्गार ना म्हणटूच तुवें अजाप जावन म्हणूंक जायना आमी ती आयकून सांबाळच्याक आमचे वतीन स्वर्गार वचून तिका खाला आमचेशी कोण हाडटलो ना पाळच्याक ना म्हण ती सोमदिरां पेल्यान ना म्हणटूच तुवें अजाप जावन म्हणूंक जायना आमी ती आयकून पाळच्याक आमचे वतीन कोण सोमदीर उतोरतलो आनी तिका आमचेशी हाडटलो परतेन जाल्यार उतर तुजे बोगलेकूच आसा तुवें तें पाळच्याक तें तुज्या तोंडांत आनी काळजांत आसा देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार खालत्या मनशाणो सोर्वेस्पुराक
सोडता तुझी काळजां आनंदाची ओतोली काळत्या मनशानो सोर्वेस पोराक सोडता तुझी काळजां आनंदाची ओतोली बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका तूं सर्वेस्परा मोगाळ आनी दयाळ काळजाचो तर म्हाका जाप दी म्हजेर घाल तुजी कोनवळायेची नदर काळत्या मनशानो सोर्वेस पोराक सोडता तुमची काळजां आनंदाची ओतोली हांव देवा गायल्लो धुळडिरो म्हजी सोडवण कर म्हाका उबार गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो दिनवासणीच्या गितांनी ताका वाखाणटलो काळत्या मनशानो सोर्वेस पोराक सोडता तुमची काळजां आनंदाची ओतोली कित्याक देव सियोनाचें थारून करतलो आनी जुदाचीं शारां नव्यान बांदून काडटलो ताच्या चाकरांच्या भुरग्यांचें दायज तें जीं कोण ताचो मोग करतात तांकां थंय तिखाण मेळटलें काळत्या मनशानो सोर्वेस पोराक सोडता तुमची काळजां आनंदाची ओतोली ताचे वरवीं आनी ताचे सोवे सगल्यो वस्तू रचल्यांत भाग्यवंत पावलून कोरसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप जेजू क्रिस्त दिसना त्या देवाचे उपकार आनी आख्खे रचनेचो मालगडो ताचे वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रचल्यात दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो शिनवसार बसपी राज चलोवपी अधिपती वो अधिकारी आसा ते सगळे ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रचला सगळे रसचे आदी तो आसा आनी तोच सगळे एकवटान सांबाळटा पवित्र सोबा ताची कूड आनी तो तिचे मस्तक तो ओरोम देखून सोगताक पयलो जावचे खातीर मेल्या मदें मालगडो कसो तो पुनर्जीवन जालो कारण ताचे सोवे सगली संपूर्णाय आसची म्हूण देवाक मानले आनी ताचेच उद्देशी ताणें कुर्सार विखरायलोल्या रक्ता वरवीं शांती करून स्वर्गावेले आनी संवसारांतले सगल्यो रचनाक आपल्या लागीं सोदून करूंक एकवटूंक हीच देवाची खुशी जाली देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार उद्गार हालेलुया 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 सौम्या तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत तुजी उतरां सासण्याच्या जिविताची हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो साम लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभार्थ महिमा तुका सौम्या पूण तो आपले सवाल सामा म्हूण दाखोवन जगाती जेजू लागे म्हणालो तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो एक मनीस जेरुसलेमांतावन येरिकोक देंवन वेताना
सोराच्या हातान सांपडलो. ताणें ताचे सगळे नागयलें, ताका मारन गाय केले आनी अर्ध जीव करन ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक ते सुवातेन देंवोन वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन सलतेस रावलो. तेच पर एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बागलेन सरलो. शेकी त्या वाटेन वेतालो एक समारियाकार ताच्या ससीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागीं जावन ताच्या पांयाचे तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एका चात्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा चात्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें चडीत तूं करसिताय तें पाटी येतना हांव तुका फारीक करतां. त्या तेगा भितर सोराच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. सासऱ्यान जाप दिली, ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तसोच कर. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असले दोग धाकटेरां डॉक्टर विजय आनी डॉक्टर एन तमिळनाडूच्या तेच क्रिश्चन मेडिकल कॉलेजींत MBBS तांणी केल्लें. MBBS करन तांकां जायते ऑफर आयिल्ले. फामाद आस्पत्रेन तांकां काम दिता आनी तुमकां जाय जाल्यार उंचल्या शिकपाक सयत आमी आपोवन व्हरता म्हणून जायते ऑफर तांकां आयिल्ले. आनी ह्या वेळा ह्या दोगा क्रिस्ती भावान भयणीन कितें केलें पळया. ती म्हणा लागलीं, देवान आमकां इतल्या अपुरबायतारान MBBS शिकप जोडूंक फावो केला, तर आमी देवाची आनी पेल्याची सेवा करूंक आसा. सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या आमच्या मनान, सगळ्या आमच्या जिवितांत एका निजा देवाची आनी म्हजो केल्ल्या बरी पेल्या सयत तूं मोग कर, तुजो केल्ल्या बरी पेल्याचो मोग कर म्हण दिलो उपादेश तांच्या काळजान रोमोन आसलो. आनी त्या उपादेशाचे वर्तेपण ताणें बगलें आनी ते म्हणा लागलीं, आमी वेतेल्या एका दुबळ्या हळ्ळेक आनी त्या दुबळ्या हळ्ळेंत कितलो लोक आसा थंय आसल्या तांकां सगळ्यांक आमची सेवा दितल्या म्हणून ताणें आसामची एक दुबळी हळ्ळी वेंचली. आनी त्या हळ्ळेंत खोडकार जायते आसले आनी त्या खोडकारांक बरें करच्याक ती गेली. त्या जाल्यार हर एका दुबळ्या लोकांक ताणें जायते कुमक केली आनी देवाचे वर्त उपादेश तांच्या जिवनांत व्हडपण लेखूंक न्हय, खालतेपणी देवाच्या सेवेंत आनी पेल्याच्या सेवेंत ताणें करसिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो, येत्त दोगा धाकट्यांक कितल्या अपुरबायतारान व्हडलें नांव गजायचें आसलें, कितल्या वर्त्या मापान ताणें फामाद जावेते आसलें, पूण ताणें तें विंचूंक ना. ताणें विंचलें देवाच्या वर्त्या सेवेचे ते वाट. त्या देखून आज जेजू म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान तुज्या देवाचो मोग कर. आनी हें आज आमी पयल्या वाचपान पळयलें जाल्यार द्वितीय नियम ह्या वाचपांत आमकां कितें म्हणटा, मोइजे गायलेल्या आदेवस गिताचो वांटो जावन आसा देवाचो मोग. तुमी देवाक सोदून तें धांवचें, देवाक सोदून पलतडवेचें, देवाक सोदून आलतडवेची गरज ना. ताच्या बदला देव तुमचे भितर आसा. देवाचो अर्थ मोग तुमी करूंक जाय आनी त्या खातीर देवान तुमकां वर्त्या मोगान रचला. मोगाचो रूपकार जावन आसा, प्रातिरूप जावन आमी परत ताचो मोग करचो. ह्या खातीर मोइजे वर्तो कायदो, रुली, नियमा, रेग्रो सगळे देवाच्या मोगांत आटापून आसा म्हणून आमकां दाखयता. उपरांत सांपावलो आमकां कितें म्हणटा, सांपाल म्हणटा देवाचो मोग तेज्या पुताद्वारे ह्या संवसारांत व्यक्त जालो. देवच ह्या संवसाराक येवन आपल्या परजेचो मोग ताणें केलो, आपल्या भुरग्यांचो मोग ताणें केलो. तर मोइजे इस्रायलांक कशें तें सांगता की त्याच प्रमाणे सांपावलो कोलोसेकारांक म्हणटा
देवाच्या वर्त्या मोगांत त्या क्रिस्ताच्या मोगांत आमचे जीवन आमी करसूंक जाय. आनी उपरांत वांजलान तुमी पळयलें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो कशें जेजू जायते कडेन म्हणटा तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी तो पेल्याचो मोग करच्या खातीर क्रिस्त ह्या संवसाराक येवन आमचे पासत मनीस जालो. नंतर ताणें येवची कांय गरज नासली. आमच्या खातीर तो ह्या संवसाराक आयलो म्हण आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. पूण ताणें केल्लो तो मोग आमी प्रत्युपकार जावन ताका पाटी दिसय म्हूण आमी समजल्या जाल्यार आयचो वांजेल आमकां भोव अपुरबाय तरान शिकयता. जांग पुरो त्या वर्त्या जेरुजलेमांत जावन येरिकोक वेची वाट कश्टांची जावन आसली. हर एक फावटी तुमी पळयतात मोगाच्यानो जेरुजलेम जावन आसलें देवाच्या अस्तित्वाचो वर्तो पवित्र जागो. आनी ह्या पवित्र जाग्यांत जायतें बरेंपण घडटालें. आनी अशें आसता त्या जेरुजलेमांत जावन कोण भायर वचूंक चिंता तो कश्टान सांपडटा. येरिकोगवेच्या वाटेर हो मनीस चोरांच्या हाताक सांपडलो. ताणें ताका मारलें बडयलें ताका लुटलें. आनी एक आमी पळयता जेरुजलेमांत जावन एम्माऊसच्या वाटेवयचे दोग जाण सीस जेरुजलेम आसतना संतोशान आसले. एम्माऊसच्या वाटेक वेता आसतना ते घुसपडले. सावल जेरुजलेमांत जावन दमास्काक वेता आसतना तो पडलो. देवाचें वर्तें निर्मणें जावन आसलें आपल्या पुता कश्टूच्या सावलाक पावल करच्या खातीर दमास्काच्या वाटेर तो पडलो. परत जेरुजलेमाक येता आसतना वर्त्या तरान सकत दिवचे वर्तें शेर तें जावन आसलें. त्या खातीर जेजू कितें करता जेजू वर्त्या तरान नाजरेतांत जेरुजलेमाक वेता. मोरी माय सयत नाजरेतांत जेरुजलेमाच्या वाटेर जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशाक ती वेता. तर कोण सक्कडी जेरुजलेमांत भायर वेतात तांचे थंय घुसपट गंदळ निरास वायट घडटा. कोण सक्कडी जेरुजलेमा पाटी येतात तें वर्तें पवित्र शहर तें सकत तांचे थंय वाडटा. आनी आतां आमी पळयलें जाल्यार ह्या जाकी त्या वाटेर वेतालो ह्या पडिल्ल्या मनशाक गायल्या मनशाक ताणें पळयलें. पूण कितें आसलें ह्या जागाक थंय बलिभेटोवंक आसली. आनी त्या बलिभेटयत आसतना ताका रगत लागोंक नासलें मोगाचेनो. एका दोळार रगत लागलें जाल्यार ताणें परत वचून शुद्धाचाराची विधी करी जाय आसली. आनी त्या शुद्धाचाराच्या विधीक ताणेंत थोडे पयशे खर्चिचे पडटले. ताच्या बदलाक ताका कितें पाग नमेरलो आसा तो घेवच्याक ताणें वेळार वचचें आसलें. आनी एका वर्त्या ह्या चाकाक ताणें साकार दिवंक आसलो. आनी त्या खातीर तो वेता आसतना चिंता हांव वेळ केलो जाल्यार म्हजी ड्युटी उसाळटा कोणा. ताका तें आसलें ताची ड्युटी मेन जाली. ह्या मनशाचे कश्ट ताका पळोवंक जावना. तेन्ना तस समारियागार त्या वाटेर वेता. समारियागार आनी जुदेवांक एकामेकाक जायनातलें. जुदेव चिंतले आपण विंचलेली कुळी त्या देखून समारियागारां सांगता ते चड उलयनातले. तुमी पळयतात जो सोंजेल 4थ्या अध्यायांत आमी पळयता भोव आपुरबाय तरान कितें थंय आसली समारियागार स्त्री. ती म्हणटा तूं एक जुदेव हांव एक समारियागार. हांवें कशें तुका उदक दिवचें तुवें कशें तें घेवंक जाता. आमचे मदें काय ते व्हडलो कांदाक आसा आमी एकामेकाक मेळोंक ना एकामेकाक उलोवंक ना. आनी अशें आसतना समारियागारांची चिंतेत आसलें आपणा जाता गे पूण ना. तो समारियागार ताका वो पडलो मनीस मेन जावन आसलो. त्या खातीर तो ताच्या लागीं वेता. ताका तेल वता वायन वता ताचे गाय दिता ताका वेता एका आश्रयाक दिता. आनी त्या आश्रयकाराक दिवन म्हणटा थोडे पयशे दिवन ताका म्हणटा हाची देखभाल कर हाका पळोवन घे आनी शुश्रूषा कर. आनी हांव येतालो 2 दीस उपरांत कितेंय तुजें दिवंक आसा तें हांव दितालो. ह्या मनशाक ताचे ड्युटे बदलाक हांगा पडोन आसल्या मनशाचे कश्ट पडोन आसल्या मनशाचो जीव वर्तो जावन आसलो. हें सम्याच्या जिवनान आमी पळयता. सोमी 3 वर्सां त्या जेरुजलेमान नाजरेतान वेता आसतना सगळ्या जाग्यांनी तो वेता आनी आसल्या सगळ्या लोकांक तो बरो करता. हेरांनी कितें सांगल्यार तो ताचें गणने करिना. कायदो रुली रेगरो ते सगळे तो सांबाळटा.
आणि त्या मोद्यागात जायते हेरांच्या बोऱ्याक तो पावता ताच्या कश्टांक तो त्या देखून जेजू बरो गवळी जाता, जेजू आमचो राखणदार जाता, जेजू वाट जाता, जेजू उजवाड जाता, जेजू सत जाता, जेजू जिवीत जाता. आमकां हें बोवा परबायतरांक कळीत आसा. तर आमकां सवाल हांव आनी तुमी आमी कितें करीत जाय. जेजूचो वर्तो मोग आमी करूंक जाय तर देवाचे उपादेश आमी पाळी जाय. जेजू ते म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्या देवाचो मोग कर. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार मोगाचें न्हू ते कुर्साचो पाटलाव करचो. कुर्साचो पाटलाव आमकां कितें सांगता पळय. उबो तो गांस म्हणटा म्हजो आनी म्हज्या देवाचो मोग. आड तो गांस कितें म्हणटा म्हजो आनी म्हज्या पेल्याचो मोग. आनी एका दळ हांव म्हज्या देवाचो मोग करता म्हूण जायतीं जाणां आमी सांगून भोंवो न्हू व्हडली व्हडली मागणी करता जाल्यार पेल्याचो मोग करिना जाल्यार तो मोग कांयच फायद्याचो न्ही. तो मोग तात्कालीक जावन आसा, लोकांच्या देखे खातीर जावन आसा. लोकांच्या देखे खातीर काम करिनाका, लोकांच्या देखे खातीर हांव देवाचो मोगी म्हूण दाखयनाका. तुज्या काळजा भितर तो देव राज करूं दी. हें जावन आसा मोयशेन दिल्लें. तुज्या काळजा भितर आसा, तुज्या मना भितर आसा, कुडींत आसा, तुज्या जिवितांत आसा. तुज्या जिवितांत आसता तुजो जीव जावन आसा तो देव. आनी तो देव तुजो जीव जावन आसतना हेरांच्या जिवनाक सयत तुवें मोल दिवंक आसा. हेरांच्या जिवनांत जेजू आसा. तस देवाची रचना आमी सर्वां तर कसो जो समारियागार देवलो आनी ताची शुश्रूषा ताणें केली, ताची देखभाल ताणें केली. त्याच प्रमाणे आज आमकां जायते अवकाश आसात मोगाच्यान. कितले कितले अवकाश मेळटात. जायते कश्ट आसात, जायते वळवळटात, जायते दुखींत आसा, जायते पिड्यांत आसात. जायत्याच जाणांक आपल्या जिवितांत कितें करचें म्हूण कळ्ळें ना. जायतीं जाणां डिप्रेशनांत आसा, जायतीं जाणां एंग्जायटी, फियर, कितें कितें जाय जाय सगळें तुज्या मुखार आसा. तुवें तांकां आदार दिलोय जाल्यार तूं एक बरो समारियागार जातालोय. आनी तसलो बरो समारियागार जावच्याक आमी सोदून वचचें म्हणना. तुज्या पांया तळा मनीस मेळटा, तांकां थोडे खाण दिवन आयक. हांव म्हज्या रेतीर मंदिरांत आसतना शुक्रार दीस रेते जाले उपरांत लगभग 3 जावन 4 घंटे उबे रावन ताचे कश्ट आयकतालो. हॉर्येकलो येतालो, चड वेळ नासलो. कित्याक म्हळ्यार जायती लांब लायन आसली, जायतो लोक येतालो. 1 या 1.5 मिनीट तांचे कश्ट हांव आयकतालो. आनी ती सांगताली आनी ती म्हणटाली आमकां थोडो सुसेग भोगलो. मोगाचें न्हू आमी आमचे कान हेरां खातीर दीत जाय. हेरांच्या कश्टांत थोडे तांचो कश्ट हळू करच्याक आमी ताचे कश्ट आयकत जाय. त्या देखून आज आमी ताका कावन्सिलींग या आनी कितें म्हूण सांगता ते सांगची चड गरज ना. कित्याक की म्हळ्यार कावन्सिलिंगाक वचून त्या प्रमाणे ताणें येवन तें जाता आसतना ताच्या जिवनान कितें विदोवळी जाता म्हूण तुका कळीत आसा. तेच घडये 1 घडी भर ताका आयक. म्हाका जायत्या जाणांनी पाद्रे पियो 9 जाले उपरांत म्हणचे फादर 1 मिनीट म्हाका दिशात घे. जाय कितलेशे जाणांचे 1 मिनिटा म्हूण आयकत आसतना जायतो वेळ वता. वय वेळ आमी दिवंक जाय मोगाचें न्हू. त्या खातीर देवाचो मोग आमचे थंय परगटला. आमी त्या मोगांत एक जाल्यार तो मोग आमचे थंय आटापून आसत. हर एक लगे आमच्या जिवनांत जागो आसूंक जाय. जावंक बरो तडबडी ती बरी मनशांनी आमी कोणूच न्ही हेरांक बरें न्ही म्हूण सांगूंक. आमकां हर एकले बरें. कित्याक म्हळ्यार तुज्या दोळ्यांची दिश्ट दैवीक तरान डिवायन आयस बरी जालें जाल्यार जेजूच्या वरते दोळ्यां बरी जालें जाल्यार तुका सगळें बरें. त्या देखून जेजू कोणाक कंडेम करूना, कोणाक ताणें भायर घालो ना. ताच्या जिवनांत हर एकलो कोण विचारता ताका सगळें दिलां. आमी त्या प्रमाणे बरे समारियागार जावच्याक म्हजो पेलो कोण म्हूण विचारचें म्हूण गरज ना. आज असलें सिच्युएशन आसा की आमी पळयता हांव म्हाका आनी म्हजें म्हूण जो कोण लेखता तो देवाचो न्ही जाता. म्हजें न्ही आमचें आनी तुमचें पेल्याचें. पेलो तो म्हजो आनी हांव तो पेल्याचो. तो जावन आसा कुर्साचो मोग. आनी तसलो मोग करच्याक आमकां जेजून आपोवणें दिलां. एक मनीस एक दीस टीव्ही पळयतालो. गोंय टीव्ही पळयता जायते झगडे, जायते झूज, जायते खुनी आनी जायते रगत वळटाले. आनी आपल्या बायलेक आपण म्हणा लागलो हें पळयत आसतना आमची परिस्थिती बरी दिसना. आमी कितें म्हणे बदलावण करूंक जाय, आमी कितें म्हणे दुसरें करूंक जाय म्हणटा आसा. बायल म्हणालो कितें दुसरें करताय तूं. तो इमिडिएटली म्हणा लागलो काय हांव तें चॅनल सोडून चॅनल बदलून आनी एक चॅनल पळयता. चॅनल बदलूंक न्ही, तुजी साल समकण बदलूंक, तुजे दोळ्यांची दिश्ट बदलूंक. तुज्या दोळ्यांच्या दिश्टींत ते हंकार, गर्व, थोडे बडी हेरां तें आमकां
सुरसुऱ्यानांत हेरांत मोळायना हेरांत दाळायना हर एक लागी आमी जागो दिवंक आसा मोगाच्या भावना आनी भयणीनो तो ओ हें तें म्हण आमी पळोवचें नाका कोणाचें कितें आसा म्हण पळोवचें नाका मनशाक देवान आपल्या सुरपान आनी सारक्यान रचलां कोणी ती जावं दी तांच्या गरजांक आमी पावया बरो समार्यकार जावन हेरांचो मोगाचो पेलो आमी जावच्याक सम्यान दिल्लें वर्तें आपोवणें आमी घेवया आमेन सगळीं आमी आमचो बोवाड तेका निजा देवा तें उसारुया सतमंता देवाक सर्पदरा बापा सरकाणी प्रितुमीच्या रस्तारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सम्या जो पवित्रात्म्याने गर्भे समोलो आमकां मरेतान जल्मलो पांच पिलाताकाल ताणें कोसले ताका कुसार चडलो तो मेलो आनी ताका नेकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो पुन्हा जिवंत जालो सरकार चडलो आनी तो पदार्था बाबच्या उजव्या बसला थंय तांचे मेल्यांची मनस करून येतालो सतमांता पवित्र आत्म्या कातोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भक्तांचे कुडीचें जिवनपण सस्ताचें जिवीत आमेन मगर भाव भयणीनो आमचे सरगरजो देव जाणा पूण आमी मनशां समी देवाचो अर्थ मोग करता आसतना आमच्या गरजो ताच्या मुखार ल्हानशा भुरग्या बरें आमी उसारच्यो जायत्यो पयस सभेच्यो गरजो आसात भावार्थांत आनी प्रिती मोगान बरोवंक जाय जाल्यार वर्तेपण पवित्र सभे दिवच्या सण मुखेल्या दिवच्या तशेंच आमचे क्रिस्ती समाजांत जायतें बरेंपण आमी हाडूंक आसा हर एकल्याच्या गरजां पावच्याक आमची काळजां आनी मनां त्या बरें हुस्क्यो दी त्या बरी सुरसुर आमच्या थंय बगोवन दी हेरांचे कश्ट म्हज्या दोळ्यांक दिसोन दी आनी दैवीक तरान त्या कश्टांक पावोवंक जाय जाली सर कृपा आम्हा सर्वांक तो देव दिवन दी सो जी येता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक आमेन मुझे काळी मोजे मन मोजी कूड मोजोत मो हांव तुका दिता तुगे अधिकार मोजी कूड तुका दिता एक जीवित बलिदान सोम्या घे अधिकार मोजी कूड तुका दिता एक जीवित बलिदान सोम्या घे पदवी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेता देवा बापा मानता तसलें जामणो मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सुबेच्या आदवाक सर्पद्वेदार देव मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या मोगळा पापांक वर्त्या मोगान ह्या मेजाबोर ह्या सर्वांक तूं एकवटायलाय आमी तुज्या मोगाचे भुरगे वर्त्या मोगान तुज्या लागीं धांवून आयल्या आमकां तुज्या मोगाची काणीक जावन निर्मी ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परादाय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सरपद आनी सस्नाच्या देवा सरकाळी आनी सत्य आमी तुका देन वासोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या आनंद सौदर्य मनशा कुळार आसतना
तांच्या वर्त्या मोगा खातीर तुवें एकल्याच पुता तुवें संवसारांत धाडिलोय. ताणें आपल्या जिवितांत जायते कश्ट मरण सोसून ताच्या भुरग्याचो वर्तो मोग केलो. त्या सुंदरच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदाळबार निरंतर गायता तुझे मोकार. होसाना 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 देव बापा. होसाना 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 देव पुत्र. होसाना 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 पवित्रात्म्या. होसाना 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 त्रिएक देवा. पोवे 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 पवित्र देवाची शेळी. पोवे 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 पवित्र देवाची शेळी. होसाना 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 देव बापा. होसाना 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 देव पुत्र. होसाना 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 पवित्रात्म्या. होसाना 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 त्रिएक देवा. जेजू 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 देवाची शेळी. जेजू 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 देवाची शेळी. बापा खरंच तूं पवित्र आनी सगळ्या पवित्रपणांत तूं एक जाताय. तुज्या पवित्रत्म्यांत दडोवन हे देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परिचवण जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती करचे रगत पातकांचे बोगसाणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. But what does a good burger to ya? जेजू मेलो जेजू जीवन झालो. जेजू नव्यान येतलो. बापाचे माणस आनी पुन्हा जेवणपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां पाव केलें देखून आमी तुका दिन वचतां. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. लियो आमच्या बगेन बापा. सर आमच्या गोळी बापा. सगळे याजाकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवन म्हणून परवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्यार समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता.
प्रत्येक तर आम्ही विनंती करून मागता ह्या भुरग्यांचे तुजी दाळची मोळची दिश्ट घाल आम्हा सर्वांगी तुझ्या मोगान एकठांय चड आनी चड तुजो मोग आमकां जाय चड आनी चड तुजें जिवीत आमकां जाय चड आनी चड तुजी दादोसकाय आनी समाधान आमकां जाय ह्या खातीर आम्हा सर्वांनी एकामेकाचो मोग करच्याक आमची काळजां मोनां प्रेरीत कर त्या बरी सेवे बरी जिवान जियोंक आमकां पावो कर आमकां मरे देवाची माई संगती भगवान दोन दिताणे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सस्नाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या संगत तुजे महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचे जो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना सम्यान भोव अपुरबाईचें प्रार्थना आम्हा सर्वांगी शिकयलां सक्तीन भक्तेन आनी मोगान एक जावच्याक हे प्रार्थना सांगता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस परस सर वायटांतले आमकां निवा दया करून जिवितां सवस्क्या आमकां दी सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकोळेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकातांतले वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक म्हजी शांती समाधान आनी मायमोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोग आसो आनी एकवट संख्येत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची क्षिणी संसाराची पाप काढतेले आमची काकळूत को देवाची क्षिणी संसाराची पाप काढतेले आमची काकळूत को देवाची क्षिणी संसाराची पाप काढतेले आमका शांती दी ओ मग छंबा बहिणीनं पळे आमचो सोमे जेजू हर एकला सोडतो मग खेळलो सगळ्या तुझ्या काळजान मनान सक्तीन देवा सोण एकामेकाचो मोग करूंक आमकां उलो दिल्लो जेजू होस अच्छा जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तो म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या कसू उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
आमची काळजां तुका दिता तुजे कुरपेचे घाल बेसां आमची काळजां तुका दिता तुजे कुरपेचे घाल बेसां कोर जेजू कोर आमकां तुजे सारकी कोर जेजू कोर आमकां तुजे सारकी कोर आमकां तुजे सारकी जेजू म्हणटा सगळ्या तुझ्या सक्तेन सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या जिवितान ते तुझ्या देवाचो तसेंच तुझो करताय तसो तुझ्या पेल्याचो मोग करे प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या मोगळा पापांक आयच्या दिसा ह्या तुझ्या कोडी रक्तमासाचे जेवण आमकां तुवें दिलाय आत्मीक तरान घटाय आमकां तुवें केल्याय त्याच प्रमाणे आमी तुझे करी सक्सेस जावच्याक खरे क्रिस्तांव जिणी जिवोवच्याक हेरांक पेलो जावन हेरांच्या कश्टांत आनी दुखांत आमी भागीदार जावं तांचे सगळी जडाय हळवंक आमकां जाय जालो सर आदार तो दी तुका खरे सक्सेस जाता आसतना जिविताच्या वाटेन चलो आमकां शिकय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदा देई बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो खरे क्रिस्तांपणांत हेरांक आपुरबायची सेवे बरीचे जिवान जियोंक वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आणि मगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जेजूच्या पाटला सोदांच कोरता जेजूच्या पाटला सोदांच कोरता जेजूचा पाटला सोदांच कोरता पाटी बोलचो ना हे सगळो संसार ती म्हाका जेजू हे सगळो संसार ती म्हाका जेजू हे सगळो संसार ती म्हाका जेजू पाटी बोलचो ना पाटी बोलचो ना पाटी बोलचो ना पाटी बोलचो ना मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद दे आमकां जेजूच्या भोव पवित्र काळजां भुरग्यां तुज्या दे तुजे आशीर्वाद भगेन कुसाचे करवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.